सर झेडपी इलेक्शन्स आसात जाता 2 दीस उरल्या. तुमचे 2 कॅन्डिडेट कसो प्रचार जाल्लो तुमचो? भारतीय जनता पार्टीन म्हाका दिसता पूर्ण तरेन पर्वरी मतदारसंघान दोन आमकां हे लागता मतदारसंघ. एक पेना दी फ्रांक झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी, जातूंतल्यान पेन दी फ्रांक आनी साल्वादोर दी म्हणून पंचायत, थंय आमचे बाब संदीप साळगांवकर उबे रावल्या. आनी सुकूर झेडपी मतदारसंघ, जातूंतल्यान सुकूर, सालिगांव, गिरी जे सालिगांव मतदारसंघाच्यो 2 पंचायती आनी पार्रा कालांगुच्ची, म्हणजे 4 पंचायती आनी 3 मतदारसंघ. म्हणजे हांव, केदार आनी मायकल तीग जाण आमी लागता. थंय बाब अमित देवदास आसलोडकर थंय कॅन्डिडेट म्हणून उबे राविल्ले आसा. आमचो कंटिन्युअस लोकां कडेन इलेक्शना खातीरूच न्हय जाल्यार पूर्ण तरेन तांचे कडेन संवाद आसता. सगळे कडेन आमी पर्वरकार सगळे एक एक्सटेंडेड फॅमिली कशें रावता, एक फॅमिली, वन फॅमिली. आनी जेन्ना एक फॅमिली आसता तेन्ना इलेक्शनां आयलीं, इलेक्शनां गेलीं, सगळे लोक बरोबर रावन तेन्ना आपलें मत मांडटा, जाणटे आशिर्वाद दिता, भुरगे सगळे तेंको दिता. आनी ह्या फावटी आमच्या उमेदवारान हॅविंग अ मिक्स ऑफ एक्सपिरियन्स एंड फ्रेशनेस. संदीप 4 टायम पंच मेंबर, 2दा सरपंच. तसोच आमचो अमित इज अ फ्रेश फेस. आनी भारतीय जनता पार्टीन ताका कॅन्डिडेट दितकर आमचे पूर्ण तरेन पंच मेंबर, सरपंच, बाकी सगळे टीम जे लोकां कडेन वचून डोर टू डोर केले, आमचे कोपरा बैठक घेतले, उत्तम प्रतिसाद मेळ्ळा. एक पूर्ण तरेन खबर आसा की लोकांनी जो आज पर्यंत विश्वास दवरिल्लो आमचेर जो पळय आशिर्वाद दवरला तो केन्नाच आमी सदांच ते घेवन फुडें सरल्या. अन्याय जावंक दिवना आनी पर्वरकारांक सगळ्यान बेस्ट मेळचें म्हूण डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीनूय आमी पूर्ण तरेन फुडें वतात. ताज्या खातीर पर्वरकारांक खबर आसा की रोहनान समज दिलें उतर जाल्यार रोहन कंप्लीट करतलो. आनी ताज्याच खातीर जेन्ना आमी फुडें वतात तेन्ना आज सगळ्या तरेन भोवमत लोकांनी एकूच विचार केल्या की ह्या टायमार संदीपाक आनी अमिताक दोगांकूय भोवमत मतांनी हातून भरदोश मतांनी निवडून हाडचो. आनी तांकां म्हाका दिसता द वे इट इज हॅपनिंग इन एवरी लोकेशन. आय थँक द पीपल ऑफ पर्वरी. ताणें सदांच आमकां तेंको दिल्लो आसा, आजूय अशेंच मोग दाखयला. आनी दॅट गिव्स अस मोर एन्थुजियाजम टू वर्क फर्दर. सो एक फॅमिली, एक बरोबर आसा, संघटीत वावुरता, बऱ्या वायटाक बरोबर आसता, हे आमचे पर्वरकार. आनी आज तांचो आशिर्वाद घेवन दोनूय कॅन्डिडेट फुडें सरिल्ले आसा. सर आमी खुबशे पळय तुमचे प्रोजेक्ट आसा ते सेंट्रल गव्हर्मेंट आसता स्पॉन्सर, नाजाल्यार तुमी बरेचशे प्रोजेक्ट हाडटा. सो आतां झेडपीचे कॉन्ट्रिब्युशन कितले लागतले तुमकां बाकीचे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचे ग्रावंड लेवलाचेर आसले ते? वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट इट्स अ 3-tier सिस्टम. एक MLA, एक झेडपी आनी पंचायत, तिनूय जेन्ना एक टीम आसता तेन्ना टीम काम बरें करता. सगळ्यांक इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड वर्क्स पावर्स सगळे दिल्ले आसा. ताज्या खातीर पंचायत कितें करतले, झेडपी कितें करता आनी आमदार कितें करता हें वारंवार पयलीं गुपेश आसतना आमी काम केलां. गुपेशान आनी बायलेन बरें काम केलां. तांकां गुपेशाक बिकॉज ऑफ हेल्थ रिजन्स ही कुडंट कॉन्टेस्ट दीस टायम. म्हणून आज संदीप जेन्ना फुडें सरला, सेम हांव, संदीप, पंचायती मेळून म्हाका दिसता जे डेव्हलपमेंट आमकां जाय पडटा एज अ टीम वी वील डिसायड खंयचें काम संदीपान करपाचें, खंयची पंचायत करता, खंयचे आमदार करता, अँड टुगेदर एज अ टीम एफर्ट वी वील डिलिव्हर टू द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द पीपल ऑफ पर्वरी. ओके सर, तुमी एज अ मिनिस्टर म्हणून काम करता, एक बरे मिनिस्टर म्हणून. सो जो झेडपीचो जो इश्यूज आसता पळय ऑल ओवर गोवा, तांकां फंड आसना, तांकां जितले पावर आसना, सो हे फॉट पार्टी आनी एज अ मिनिस्टर म्हणून तुमी कितें करतले? आमी ऑलरेडी आमचे विचार क्लोज ग्रुपान ऑलरेडी कन्वे केल्ले आसा. जिल्ला पंचायतीक जेन्ना मेंबर आसता ताका एक ल्हान एमावंट मेळटा, डेव्हलपमेंट करपाक त्रास जाता. ताज्या खातीर कितें तरतूद करची, कितें फायनान्शियल पावर्स नाल्यार कितें आनी फॅसिलिटीज दिवच्यो, नाल्यार आनी कितें करपाक तांकां दिवचें, वीच द आउटरीच टू द पीपल. आमी आज सरकार विकसीत भारताची भाशा जेन्ना उलयता, अंत्योदय प्रमाणे जेन्ना लोकांक पावपाक जाय जाल्यार पंच मेंबर पावता, झेडपीनूय पावंक जाय, आमदारूय पावंक जाय. सो ताज्या खातीर इक्वल डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वर्क कशें जावचें हाजेरूय विचार करपाक आमचे विचार मांडिल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक ताजेर डेफिनेटली विचार करून फुडले रोड मॅप दितले. सर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन थोडे एंटी पार्टीज एक्टिविटीज जाले, थोड्यांक काडपाक आयले, कितें इम्पॅक्ट जातलो त्या एक्टिविटीजांचो? जे एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता ताजेर विचार म्हाका दिसता पार्टीन दिवप योग्य. हांगा आमी पार्टी खातीर काम करता, कार्यकर्ते म्हणून आतां वावुरतात. आनी म्हाका दिसता पूर्ण तरेन सेंट्रलाक नरेंद्र मोदीचेर विश्वास लोकांक आसा. स्टेटान आमी सरकार कलेक्टिवली प्रमोद सावंताक घेवन चलयतात. आनी ताज्या खातीर जे पर्वरी आमी करता ते युवक, महिला शक्ती, युवा शक्ती, गरीब कल्याण आनी किसान शक्ती म्हणले चारूय वर्टिकल्साचेर 2010च्यान जी आमी कामां सुरू केल्लीं टू एम्पावर एवरी सिटीजन वी हॅव बीन डुईंग इट. विजनरी प्रोजेक्ट्स वी हॅव कम इन टू पर्वरी. आनी पर्वरी 2012च्या पयलीं कशी आशिल्ली आनी 2025 कशी आसा हें लोकांक पळोवपा सारकें आसा. टुडे वी वॉन्ट टू गिव दॅट सेन्स ऑफ कम्युनिटी लिव्हिंग एंड सेल्फ बिलॉंगींग टू द पीपल ऑफ पर्वरी. आनी स्लोली ते सगळ्यांक कळून आयलां की आमकां जाय तशेंच आमकां मेळटा. सगळें जितलें आमचें हांगा डेव्हलपमेंट आसा इज पार्टिसिपेटीव.
we have kept ourselves very transparent and accountable to the people of Porvorim and as far as my departments are concerned to the people of Goa. So लोकांक खबर आसा निस्वार्थ प्रमाणात आमी काम करतात ते लोकांक खातीर आनी ताजे खातीर पूर्ण तरेन आज पर्यंत तांणी तांचो तेंको दिल्लो आसा जातल्यान ह्या उमेदीन आमी फुडें वतात. सो लास्ट क्वेश्चन मार्जीन कितली आसतली मार्जिन लोक थारायतात पण आय विल से दॅट विल बी अ व्हेरी कम्फर्टेबल विक्ट्री फॉर बोथ द कॅन्डिडेट संदीप आणि अमिताक एक कम्फर्टेबल विक्ट्री आसतली. मार्जिन शेवटी ते लोकमत आमी थारावंक शकना पण विश्वास आसा भोवमतान दोन्ही कॅन्डिडेट जिखतले म्हणून.